खासगी गाडयो भाड्यान दिल्ल्या 550 जाणांच्या गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची सुचोवणी ट्राफिक सेलान येरादारी खात्याक दिला आणि त्या प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितरूनच ह्या 550 गाडयांचे आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातले। तशेंच ह्यान फुडें कोणाची खासगी गाडी जर भाड्याक दिल्ली सापडली जाल्यार तिचेरूय रजिस्ट्रेशन तेंचें जें आसा तें रद्द करचें म्हणून मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक कळीत केलेलें आसा। राज्यांत रस्त्या अपघातांनी हिसपा भायर वाड जाल्या। रस्त्या अपघातात मरण येवपांचोय आंकडो जो आसा तो वाडला। ताका लागून ट्युरिस्ट परमीट आशिल्ली गाडी सोडली जाल्यार हेर खासगी गाडयो भाड्याक दिल्ली जर सापडली जाल्यार त्या गाडयेचें आरटीओ रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें। वाडट्या रस्त्या अपघातांच्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्लो आसा। बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जाले। गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली। गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडनाशिल्लो। हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंदितां मदीं वाद जालो। वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आपयल्ले आनी हल्लो केलो अशें थळावे लोक सांगतात। ह्या हल्ल्यांत गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाल्ली आसा। तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात। दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोड्डी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळ्ळें। हे लोक थंय झगडी करपाक वचून आशिल्ले। ते पिकनिकेक गेल्ले म्हणून थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आपयल्यात अशें तांकां दिसलें आनी ताकाच लागून तांच्या मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकुपाक येता। सांत चलयांक ताच्या पालकांचे परवाने बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचें जें प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेंच म्हारग पडलें। ह्या प्रकरणांत कालांगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजीत चौहानाक अटक केलेली आसा। ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सांत पिरायेच्या चलयांचेर कालांगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लैंगीक अत्याचार जालो। ह्या प्रकरणांत आक्षे पुलिशेन पर्वरीच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली। तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनीक एका चलयेची सुटका केली। ह्या प्रकरणांत अटक केल्ल्या 2 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण दिलेली आसा। फोंड्या मंगळारा दिसा उजवाडाक एक वेवसायिकाचें अपहरण जाल्लें। त्या वेवसायिकाचो सोद निमतो लागलो। ताका अपहरण करून बेळगांवां व्हेल्ले। कांय अनवळखी मनशान ताका जबरदस्ती कारीन बसोवन व्हेल्ल्याचे उक्ताडार आयले। हे मनीस कोण तांकां खंय घेवन गेल्ले ते कळूंक नाशिल्ले आनी रीतसर कागाळ येतकीच पुलिसांनी अपहरण करप्याचो सोद सुरू केल्लो। अपहरण करपी ह्या संदीपाक घेवन कर्नाटकाच्या दिकेन ते गेल्ल्याचे उक्ताडार आयले। पुलिशेक दुबाव मारलो की ते बेळगांव गेलेले आसा। निमणे ताका बेळगांवच्यान सोदून काडले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन कर्नाटक पुलिशेची मजत घेतली। संदीप हो जो आशिल्लो वेवसायीक ताचें नांव संदीपाचो सोद घेवपा खातीर 3 पथकां तयार केल्ली आनी 3 पथकां संदीपाचो कर्नाटकांत सोद घेताली। निमणो ताचो सोद लागलो आनी ताका आयज बुधवारा सुखरूप गोंयां हाडलो। मात्र किडनॅप केल्या उपरांत ताका बरीच मारहाण केल्ल्यान ताका बरीच दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। बेरेस्तारा दिसा उजवाडा कुलवाडो कुंकळे एका घरांत चोरी जाली। चोरांनी घराचें दार फोडून भितर सरून भांगर तशेंच 15 लाखाची रोख रक्कम फारयली। चोरांनी घराचें दार फोडून भितून सरून तांच्यांनी ही 15 लाखाची रोख रक्कम फारयली। ह्या विशीं घरकान्नी सांतान डायस आनी कुंकळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केली। दिसा उजवाडा जाल्ले ह्या चोरयेक लागून वाठारांत भंय पातळिल्लो आसा। रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा। चोरी जातकीच घरांतली जी सातान डायस आशिल्ली ताणी कुंकळे पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसेन सोद मोहीम सुरू केली।
दिसान दीस वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा. भाजप पक्षाचे कांय मंत्री आपल्याच पक्षात भ्रष्टाचार जाता म्हणून आरोप करतात आनी मुखेलमंत्री तांचेर कांयच कारवाय लेगीत करपाक पावना अशें म्हणीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान फार पेटयले. भलायकी केंद्रांनी साधन सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान सरकारान दर्जो वाडोवचो अशें तांचें म्हणणें. देखून राज्यपालान हस्तक्षेप करून हे सद्याचे सरकार बरखास्त करचे अशी मागणी लेगीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. 2027 विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा असोय विश्वास अमित पाटकरान उक्तायला. धोकादायक स्थितीत आशिल्ली मडगांवांतली होली फामिली बिल्डींग मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो आनी ह्या विशीं बेरेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या सयत बसका जाली. भौशीक बांदकाम खातें 10 दिसां भितून ही बिल्डींग मातये भरवण करतले अशें जिल्लो अधिकारी इग्ना क्लिट्स हाणें सांगलें. ह्या वेळार थळावो आमदार दिगंबर कामत आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. सध्या मडगांवांत धोकादायक स्थितीत आशिल्ल्यो बिल्डिंग्यो हांचें प्रकरण वाडलां. फाटल्या दिसांनी धोकादायक बिल्डींग जो कांय भाग कोसळिल्लो. धोकादायक स्थितीत आशिल्ली मडगांवांतली ती होली फामिली बिल्डींग मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो. ह्या विशीं बेरेस्तारा दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या सयत बसका जाली. भौशीक बांदकाम खातें 10 दिसां भितून ही बिल्डींग मातये भरवण करतले अशें जिल्लो अधिकाऱ्यान कळीत केलेलें आसा. थळावो आमदार दिगंबर कामत लेगीत ह्या वेळार हजर आशिल्लो. हेर अधिकारी लेगीत हजर आशिल्ले. मडगांव रवींद्र भवन इमारतीच्या नूतनीकरणा विशीं तियात्र दिग्दर्शकां सयत रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान बेरेस्तारा बसका घेतली. तशेंच दिग्दर्शकां सयत कामाची पळोवणी केली. नूतनीकरणाचें काम बेगीन पुराय जावचें म्हणून यत्न चालू आसात अशें राजेंद्र तलकान सांगलें. नूतनीकरणाच्या कामाक कळाव कित्याक जालो, सेफ्टी ऑडिट विशीं आनी हेर प्रश्न अध्यक्षाक विचारिल्ले. मात अध्यक्ष फक्त भौशीक बांदकाम खात्याचें नांव घेता अशें तियात्र दिग्दर्शक सॅमी टावारीस हाणें सांगलें. रवींद्र भवनाची दुरुस्ती जाय मेरेन तियात्रिस्टांक पर्यायी जागो दिवपाची गरज आसा. तियात्रिस्टांक खातीर हॉलाची वेवस्था करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची कोंडी आतां बेगीनूच सुटावी जातली. वेर्णा जंक्शनाचेर एलिवेटेड पूल येवपाचो आसा आनी ते खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान जाग्याची पळोवणी लेगीत केलेली आसा म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. रस्त्या कुशीक 8 दिसां वयर पार्क केल्ल्या गाडयांचेर कारवाय जातली आनी ह्यान फुडें रस्त्या कुशीक 8 दिसाच्या वयर गाडयो पार्क करून दवरुपाक मेळच्यो ना. 8 दिसां वयर पार्क केल्ली गाडी दिसली जाल्यार येरादारी पुलीस गाडयेकाराक नोटीस काडटले आनी गाडयेचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. तशी ताकीदूय मुख्यमंत्र्यान ट्रॅफिक सेलाक दिलेली आसा. फोंड्या शहरांतले सीसीटीव्ही कॅमेरा फाटलीं कांय वर्सां जालीं बंद पडल्यात. सीसीटीव्ही कॅमेरा नाशिल्ल्यान पुलिसांक अडचणी येतात. सीसीटीव्ही कॅमेरांची दुरुस्ती करची तशेंच शारांत गरजेच्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावचे अशी मागणी लोकांनी केलेली आसा. फोंड्या शहरांतले सीसीटीव्ही कॅमेरा फाटलीं कांय वर्सां जालीं बंद पडल्यात. 2014 वर्सा आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान खासदार निधींतल्यान शारांत 22 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. मात 2-3 वर्सां भितूनच ते कॅमेरा बंद पडले. सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नदर दवरपाक पुलिसांक कठीण जाता. सीसीटीव्ही कॅमेरांची दुरुस्ती करची तशेंच शारांत गरजेच्या सुवातेचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावचे अशी मागणी लोकांनी केल्या.
भोपाळचो ऐशबाग रेल्वे ओव्हरब्रिज 10 वर्साची वाट पयल्या उपरांत आतां तयार जालेलो आसा. मात आतां तातूंत इंजिनियरिंगाची कांय चुको सामकार आयिल्ल्यो आसा, जाचेर वेगवेगळे आरोप आतां सध्या जावपाक लागल्या. ब्रिजाचो डिझायन असो आसा की वाहनांक ताचे वयल्यान 90 डिग्री वळण घेवन घुंवडोवचें पडटा, जाका लागून हो जो पॉयंट आसा तो ब्रिजाक अपघाती केंद्र थारपाक शकता आनी हाचेर काँग्रेसीन आवाज उठयत ह्या मनशांच्या जिवा कडेन खेळपा सारकें आशिल्ल्याचें म्हटिल्लें आसा. भोपाळचो हो ऐशबाग रेल्वे ओव्हरब्रिज 10 वर्सां उपरांत तयार जालो, मात तातूंत इंजिनियरिंगेचो कांय चुको ज्यो आसा त्यो सामकार येयल्ल्यो आसा. ब्रिजाचो डिझायन असो आसा की थंय सामको 90 डिग्री तांकां वळण घेवन थंय गाडी घुंवडोवची पडटा, जाका लागून थंय अपघात घडपाची शक्यता आसा. म्हणून लोकांच्या जिवा कडेन खेळपी हो ब्रिज केलेलो आसा अशें काँग्रेसीन म्हटलां. उत्तर भारतांत सध्या प्रचंड गरमेचो कहर कायम आसा आनी अशें चित्र सध्या हे दिल्लीत दिसून येता. भीषण गरमी, ताका लागून लोकांचे सामके हाल जालेले आसा. हाल बेहाल जाले अशें म्हणपाक हरकत ना. कडाक्याची गरमी आनी वत सध्या दिल्लीक पडिल्ली आसा, ताका लागून तापमानान खूब वाड जालेली आसा. फाटल्या 2-3 दिसां पयलीं दिल्लींतलो तापमानाचो पारो 45 डिग्री सेल्सियसाच्या वयर गेल्लो. ताका लागून लोकांक घरांतल्यान भायर सरप लेगीत कुस्तार जालेले आसा. भायर सरपाक लोकांक खूब परेशानी मुखार येवपाक लागल्या. हें चित्र दिल्ली स्थित इंडिया गेटा कडचें आसा. हांगासर पर्यटकांची संख्या सुद्दां खूब सध्या उणी जाल्लेली आसा, कारण की गरमी, तापमान सामकें वाडिल्लें आसा दिल्लीत. दिल्ली धरून पुराय उत्तर भारतांत भीषण गरमेचो प्रकोप सामको कायम आसा, जाचो परिणाम उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत आतां स्पश्ट दिसपाक लागला, जाणवपाक लागला. गरमेक लागून लोक सामके परेशान आनी हताश जाल्ले दिश्टी पडटा. ह्या रखरखीत गरमेन पर्यटनाचेर लेगीत व्हड प्रमाणांत परिणाम जालेलो आसा. ह्या गंगा नदींत नौका विहार करप्यांचो आंकडो व्हड प्रमाणांत सध्या उणो जाल्लो आसा. जातूंतल्यान होडयो चलोवपी जे वेवसायीक आसा तांचेर सध्या संकश्ट उप्रासला, कारण की ह्यो सगळ्यो होडयो पर्यटक कमी येत आशिल्ल्या कारणांत तांचो वेवसाय सध्या उणो जाल्लेलो आसा. फक्त होडीवाल्यांचेरूच न्हय जाल्यार सर्वसाधारण वेवसाय करपी जे सर्वसामान्य लोक आसा त्यांच्या वेवसायाचेर लेगीत परिणाम जाल्लो हांगासर वाराणसींत पळोवपाक मेळटा. आनी हाचो थेट असर जो आसा तो अर्थवेवस्थेचेर जाता अशें म्हटल्यार हरकत ना. उत्तर भारतांत सगळे कडेन गरमेचो पारो एके वाटेन तेंगशेर पावला, जाल्यार तुमी दक्षिणेत पळयत जाल्यार पावसान सध्या हाजेरी लायिल्ली आसा. कर्नाटकांत वातावरण सामकें बदलिल्लें आसा पावसाक लागून. ही खिणचित्रां पळयतात तुमी हुबळी आनी धारवाड वाठारांतली. हांगासर मुसळधार पावसाक लागून तापमानांत सामको उणाव जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो आनी तेच वांगडा वातावरण प्रसन्न जाल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. मात जोरदार पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक साचलें आनी ताका लागून कांय भागांनी हुंवारी स्थिती निर्माण जाली. मात्र गरमेंतल्यान त्रस्त जाल्ल्या लोकांक ह्या पावसान मातशी थंडाय दिली. हुबळीत व्हड प्रमाणांत पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. त्याच बरोबर गोंयांत सुद्दां आयज बुधवारा दीसभर पावस झिरपत आसा. सकाळच्यान पावसान जी गोंयांत हाजेरी लायला ती कायम आसा. हलको पावस सध्या जायत चालूच आसा. कर्नाटकांत पावस पडिल्ल्या धर्तरेचेर तेलंगणांत वातावरणांत सामको बदलाव जालेलो आसा. हैदराबाद हांगासल्या शहरांतली ही कांय चित्रां आमी पळयतात. ह्या हैदराबाद शाराच्या कांय भागांनी मुसळधार पावस पडलो. ह्या मुसळधार आनी जोरदार पावसाक लागून रस्त्यांचेर व्हड प्रमाणांत उदक साचलें. हैदराबादाच्या संतोष नगर वाठारांतली ही चित्रां आनी त्याच बरोबर चंपापेट वाठारांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. मुसळधार पावसाक लागून खुबश्या वाठारांनी उदक तुंबलें. ताका लागून लोकांचें जनजीवन जें आसा तें मातशें कमी प्रमाणांत विस्कळीत जालें. उत्तर भारतांत गरमेचो पारो खूब वाडिल्लो आसा. मात ह्याच फाटभुंयेर दक्षिण भारतांत सध्या आमकां पावसान हाजेरी लायिल्ली पळोवपाक मेळटा. गोंयांत लेगीत आयज सकाळच्यान पावस पडत आसा. कर्नाटकांत पावस पडिल्ल्यान उदक भरलां.
हे प्रसन्न चित्र जे तुम्ही पळयतात ते केरळच्या कोट्टियूर मंदिरात पारंपारीक अनुष्ठाना वांगडा वैशाख महोत्सव जो आसा तो व्हडा दबाज्यान मनयलो. हो एक महत्वपूर्ण असो हिंदू उत्सव जावन आसा जो कर्नाटकाच्या कन्नूराच्या कोट्टियूर मंदिरात साजरो करतात. हो महोत्सव हिंदू पौराणिक कथेनुसार दक्षाच्या यज्ञाची जी घटना आशिल्ली ताची याद दिवपी हो उत्सव आसा. ताका याद करीत हो उत्सव मनयतात. केरळांतल्या कोट्टियूर मंदिरांतली ही कांय खिणचित्रां जे वैशाख महोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. पावसाक लागून लेगीत वातावरण सामकें केरळांत प्रसन्न जाल्लें पळोवपाक मेळ्ळें. लखनौ हांगासर विद्यार्थ्यांचो भोवमान तशेंच मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यक्रमांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान वांटो घेतलो. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाचे जोरदार हांगासर स्वागत केलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान बोर्ड परीक्षेत बरे मार्क घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. लखनौ हांगासर हो सुवाळो जालो जे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान हाजेरी लायली आनी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो, विद्यार्थ्यांचो सन्मान केलो. तशेंच मुख्यमंत्री विद्यालयी खेल पुरस्कार वितरण लेगीत ह्या वेळार जालो. ह्या वेळार लखनौ हांगासर उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान हाजेरी लायली. तांचें जोरदार स्वागत हांगासर जालें. कोलवा वाठारांत नुस्तेमारी खात्या लागसार आशिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ओव्हरफ्लो जावन कुशिकच्या न्हंयेंत व्हांविल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो आसा. पंचायतीन तशेंच जैव विविधताय समितीन बुधवारा वचून ह्या थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सिवेजीचो पंप सारको काम करिना वीज खात्याक कळीत करून लेगीत कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. देखून हाचेर तात्पुरतो उपाय काडटले अशें सरपंच सुजी फर्नांडिसान सांगिल्लें आसा. कोलवा वाठारांत नुस्तेमारी खात्या लागसार आशिल्ल्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ओव्हरफ्लो जावन कुशिकच्या न्हंयेंत ते व्हांविल्ल्यान ह्या वाठारांत बरोच बोवाळ जालो. पंचायत तशेंच जैव विविधताय समितीन बुधवारा वचून थळाची पळोवणी केली. ह्या वेळार सिवेजीचो पंप सारको काम करिना हे निदर्शनाक आयलें. मात अजून मेरेन ताचेर कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे लोक सांगतात. नाकेरी बेतला मसणभूंय विशया वयल्यान वाद सुरू आसा. एकाच जाग्यार खारवी आनी चारी समाजा खातीर मसणभूंय बांदून दिवपाची आशिल्ली, पूण दोनूय समाजाक एकठांय बांदिल्ली मसणभूंय नाका. नाकेरी बेतलची मसणभूंय सध्या वादाचो विशय जावन राविल्लो आसा. खारवी आनी चारी समाजाक एकठांय मसणभूंय नाका. मसणभूंय बांदपाक सुवात कमी दिल्या म्हणून एका समाजाच्या लोकांनी सरपंचाचेर आरोप केल्लो. मात सरपंचान ते आरोप न्हयकारले. तशेंच सरपंच म्हणून आपूण लोकांचे प्रश्न सुटावे करतलो म्हणून सरपंच हाणें ह्या वेळार उतर दिलें. ढवळे बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यांची कवळे पंचायतीन पळोवणी केली. सगळे अड्डे बेकायदेशीर आसून ह्या भंगार अड्ड्यांचेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतले अशें कवळेची सरपंच तनुजा नायक हिणें सांगिल्लें आसा. ढवळी बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यांची कवळे पंचायतीन पळोवणी केली. सध्या उच्च न्यायालयान असो आदेश काडिल्लो आसा की रस्त्या कुशीक किंवा ज्या वाठारांनी बेकायदेशीर अतिक्रमणां आसा ती हटोवपाचें काम सध्या उच्च न्यायालयान घेतिल्लें आसा. तातूंत सध्या नगरपालिका पंचायत सुद्दां हस्तक्षेप करची ना अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. ह्याच फाटभुंयेर ढवळी बायपास रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्याची कवळे पंचायतीन पळोवणी केली. सगळे अड्डे बेकायदेशीर आसून ह्या भंगार अड्ड्यांचेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण कारवाय करतले अशें कवळेची सरपंच तनुजा नायकान सांगलां.
भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक कोण तरी समाजाचे बोगस प्रमाणपत्र दिता असो आरोप फोंडा गोमंतक भंडारी समाज समितीन केला. ह्या बेकायदेशीर प्रमाणपत्रांचो समाजाच्या भुरग्यांक फुडारात घडये त्रास जावपाक शकता. आमच्या कार्यालया वतीन ही प्रमाणपत्रां आमी फुकट दितात. ताका लागून भुरग्यांनी पयशे दिवन मेळपी ह्या बेकायदेशीर प्रमाणपत्रांच्या बळीक पडचे न्हय अशें आवाहन फोंडा गोमंतक भंडारी समाजाच्या अध्यक्षान केला. कोणी तरी तांकां ही बोगस सर्टिफिकेट विद्यार्थ्यांक जारी केली. ताका लागून तांच्यांनी ही पत्रकार परिशद घेतली. ह्या पत्रकार परिशदेंत तांच्यांनी भुरग्यांक आवाहन केलें की आमच्या समाजाची सर्टिफिकेट तुमी खंयच्यानूय घेवची न्हू, जाचो परिणाम तुमकां फुडारात जावं येता. फुडारात तुमी नोकरी जावं किंवा खंयच्याय कारणाक जर आमची सर्टिफिकेट वापरतले जाल्यार थंय तुमकां आडमेळी येवपाक शकता, ताचो त्रास जाणवपाक शकता. ताका लागून तुमी खंयच्याय कडेन पयशे दिवन नाका आसली बोगस सर्टिफिकेट घेवची न्हय. तुमी कायद्यानुसार आमच्या समाजा कडल्यानूच ही सर्टिफिकेट घेवची. फोंड्या म्हालांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. शारांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवपा खातीर आनी कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर सरकार अपयशी थारला असो आरोप फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस समितीन केला. पुलिसांनी रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस समितीन मागणी केल्या. गोंयांत कायदो सुवेवस्था इबाडल्या असो आरोप काँग्रेसीन केला. फोंड्या म्हालांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. ताका लागून काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन पत्रकार परिशद घेवन ही म्हायती दिली. शारांत गुन्यांवकारी घडणुको आटोवपाक हाडपाची गरज आसा, ताचेर नियंत्रणांत हाडपाची गरज आसा. ही घडणुकी थांबोवपा खातीर आनी कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर सरकार अपयशी थारला असो थेट आरोप फोंड्या ब्लॉक काँग्रेस समितीन केला. पुलिसांनी रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी आतां काँग्रेसीन केलेली आसा. फोंड्या जावपी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर ही पत्रकार परिशद घेतली. क्रायम ब्रांचीन धुळेर म्हापशा हांगासर धाड घालून 30 किलो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन धुळे महाराष्ट्रांतल्या सुखदेव कोळी आनी रवींद्र भील ह्या 2 तरणाट्यांक अटक केली. धुळेर म्हापशाच्या पेट्रोल पंपा लागीं गांजा तस्करी करपी 2 जाण येताले अशी तांकां म्हायती मेळिल्ली. ब्रांचीक लागिल्ली ही म्हायती. त्या उपरांत ह्या म्हायतीच्या आदाराचेर क्रायम ब्रांचीन धाड घालून सुमार 30 लाख रुपयांचो 30 किलो गांजा जप्त केलो. मंगळारा मध्यान राती क्रायम ब्रांचीन ही कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलीस धुळेरांतल्या पेट्रोल पंपा कडेन पाळत दवरून आशिल्ले. इतल्यान थंय एका महाराष्ट्र पासिंग कार थंय आयली. कारीत 2 जाण आशिल्ले. तांची उलट तपासणी केली. तशेंच गाडयेंत भितर सोद घेतल्या उपरांत गाडयेच्या डिकींत 30 किलो गांजा सापडलो. सध्या गोंयांत पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. सकाळच्यान पावस जो आसा तो झिरपत आसा. कांय दीस पावसान विसव घेतल्या उपरांत सध्या परतून पावस आतां कंटिन्यूस उरतलो काय ना अशी आशा लोकांक उरिल्ली आसा. एका सायडीन तापमानाचो पारो तेंगशेर पाविल्लो. उत्तर भारतांत गरमेचो पारो तेंगशेर पावला. गरमी सोंसूं नजो इतली वाडल्या जाल्यार गोंयांत लेगीत तापमान गरमी खूब वाडिल्ली. लोकांक गरमेन सामके त्रास जाताले. सोंसूं नजो इतली गरमी आशिल्ली. मात्र सध्या आयज बुधवारा हवामान खात्याच्या अंदाजा प्रमाण पावसान हाजेरी लायली गोंयांत. गोंय धरून कर्नाटक तशेंच दक्षिण भारतांत सध्या समाधानकारक पावस पडत आसा. वातावरणूय सध्या प्रसन्न जावपाक लागला. लोक आशा करतात की पावस असो थोडे दीस कायम उरचो म्हणून, कारण की गरमी जी आसा ती सोंसूं नजो इतली सध्या गोंयांत वाडटा. पावसान मातशी पडपाक सुरवात केल्या उपरांत वातावरण प्रसन्न जालें. त्याच बरोबर गोंयांत सध्या पावसाची रिमझिम जी आसा ती चालू आसतनाच नैसर्गीक वातावरण लेगीत मनमोहक जालेलें आसा. कांय कडेन मोर आपलो पिसारो फुलोवन नाचता अशें दृश्य सध्या गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा. कितल्याशाच वाठारांनी हें सध्या चित्र आमी पळयतात. मोर आयिल्ल्याचे फाटल्या दिसांनी ताळगांव हांगासर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन लेगीत पावस पडल्या उपरांत मोर नाचतनाचें चित्र आमकां दिश्टी पडिल्लें. तशेंच फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांच्या घरा फाटल्यान लेगीत सध्या पावसाच्या मनमोहक वातावरणाक लागून मोर नाचतनाचें चित्र दिश्टी पडटा. सध्या गोंयांत पावसान वातावरण मनमोहक केल्ल्या कारणांत मोर आपलो पिसारो फुलोवन पावसाचें स्वागत करतनाचें हें दृश्य आमकां गोंयांत दिश्टी पडटा.